पीकय ना आनी दरय ना काजी म्हाका साधारण अर्द सुद्दां जावची ना काजी लागना न्हू लागना आतां किलो कितें मोरो करना काजी फुलो करना तू काजी काय ना मेरे लागो कोरच्या परत अजून आत्ताच लागता न्हू खंय आता कांयच गावाना बाल्दी बाल्दी मुट्टी मेळटा हे आता 1 लाखाक रेंट केल्ला आहा कांयच ना पीक 25 किलोच काजी घातल्या आणि अंदू दरय बी कमी ना काजीचं पीक ना अजून 1 किलो काजी मेळना इतक्यान क्विंटल 1.5 क्विंटल तरी काज जाय आणि ओनू कितके जालें अंदू 5 किलो इतके कमी ना जाला दिसता पुन्हा आता भोवरच ना सांगतलो काय तुमका वर्षा 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल दा आणि ओनू आता कितके जाला हो नको अजून ना पण ना असा काजी अजून जावकच ना आमकां काजी वचकच नाल्या अजून पर्यंत उत्तून कशी तुमच्या कितके वर्ष जाताले इतक्यान काजी आमच्यो इतल्यान म्हाका दिसता गेल्या वर्सा जाल्ल्यो 2-3 क्विंटल आणि आता ओनू कितके म्हणून 5 किलो काजी 7-8 किलो घातले आमी गेल्या आठवड्यात काजी ना आता 2-3 किलो 4-5 किलो होतो चड ना दोन पडटा पाडपाचे देवान ते सगळें हें दवरलें दळटा मागीर पडटा मागीर काजीचेंच पीक ना सोरो आनी खंय काडटले अजून मेरेन चडशा लोकांनी आवाराय पेटयल्ली ना फाटी मारू ना कालच पेटला आणि हरशी इतक्यां कितके जाता तुज्यो भाटयो इतल्या म्हणजे 6 पेटे 10 जा आणि ओनू कितके जाल्यो म्हणून सकाळी घातला उदक पयली एक मारले आणि एक नव्याक म्हणटा पेरलो होता न्हू गोडो कळना अंदाज म्हणजे पावपाक रुपयातलो आणि म्हणून दरय ना न्हू काजी ग्रेडय ना प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने.